नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पेट्रोलाचेर अबकारी कर 13 रुपया वयल्यान 3 रुपया जाल्यार डिझेलाचेर 10 रुपया वयल्यान 0 रुपयाचेर केंद्र सरकारान केली घोषणा. केंद्र सरकारान व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वितरणाचो सांठो 50% वयल्यान 70% वाडयलो. लॉकडाऊन सारकिल्ल्या वावड्याचेर लोकांनी विश्वास दवरचो न्हय. संवसार अनिश्चिततेच्या परिस्थितीक भारत सरकार तोंड दिवपाक सज्ज आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आश्वासन. नेपाळचे नवे प्रधानमंत्री म्हणून बालेंद्र शाह हांचो जालो सोपुतविधी. तांच्या सयत मंत्रिमंडळांतल्या हेर वांगड्यांनी घेतलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत. आनी 2027 जावपी विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो रोहित मोन्सेरात हाणें उक्तायलो हावेस. महापौर पदाचेर उण्या काळा खातीर आशिल्ल्याचे केलें नमूद. आनी आतां खबरो विस्तारान. पेट्रोलाचेर अबकारी कर 13 रुपया वयल्यान उणे करून लिटरा फाटल्यान 3 रुपया केल्यात, जाल्यार डिझेलाचेर अबकारी कर 10 रुपया वयल्यान 0 रुपया केला. इराण, अमेरिका आनी इस्रायल युद्ध सुरू आसून आयज 28 दीस जाल्यात. ह्या फाटभुंयेर मोदी सरकारान कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात आनी तातूंतलोच हो एक निर्णय. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या निर्णयाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी येवकार दिला. ह्या निर्णयाक लागून लोकांक थाकाय मेळटली अशें तांणी सांगलें. संवसारीक स्थिती पळयत जाल्यार दुसऱ्या देशांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर वाडयल्यात, पूण जनकेंद्रीत शासन आनी संवेदनशीलताय आशिल्ले मोदी सरकारान मात भौसाच्या हिताचो विचार करून निर्णय घेतला. ते खातीर तांकां परबी अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आपल्या सामाजीक संकेतथळार संदेश दिला. मजगतीं गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बी मोदी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. मजगतीं भारत सरकार संवसारीक संकश्टा विशीं सतर्क आसा आनी संवसारांत वाडपी दरवाडीचो त्रास भारतांतल्या सामान्य मनशाक जावंक जायना अशे निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्यात अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी दिली. का प्राइस बढ़ना नहीं है, उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए. सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा. पेट्रोल डिझेला वेले अबकारी कर उणे केल्ले खातीर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानल्यात. जिंदगी में सबको गैस चाहिए, सबको पेट्रोल डीजल चाहिए, तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी पेट्रोल तब 3 रुपया एक्साइज ड्यूटी रख दिया, इतना कम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और डीजल में 0 कर दिया. तो अभी हमने कई लोगों से बात किया, सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भितर योग्य वेळार योग्य निर्णय घेवपाची क्षमता आसा अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. आता है सही समय में सही निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के ख्याति है. जिस प्रकार से उन्होंने देश की अर्थनीति को संभालते हुए 10-10 रुपया की भारत सरकार ने एक्साइज की ड्यूटी घटाई है, ये आज के समय में एकदम समय उपयुक्त निर्णय है. मैं इसके लिए फिर एक बार प्रधानमंत्री जी को और पेट्रोलियम विभाग के मंत्री और वित्त मंत्री तीनों को धन्यवाद देता. अस्तंत आशियाई वाठारात चालू आशिल्ल्या संघर्षाच्या फाटभुंयेर लोकांमदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. गरजेच्या वस्तूंचे दर तशेंच तेल, पेट्रोल, गॅस सिलिंडर हांचो उणाव जावपाचे भिरांतेन लोकांनी पॅनिक बायिंग चालू केला. कांय जाणांनी लॉकडावन जावपाची भिरांत उक्तायल्या. ह्या फाटभुंयेर केंद्र सरकारान ह्यो वावड्यो फटीच्यो आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. केंद्र सरकार संवसारीक मळार चालू आशिल्ल्या अनिश्चिततेच्या वातावरणाक लागून उपराशिल्ल्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक पुरायपणान तयार आसा अशें स्पश्ट मत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी उक्तायलां. ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि
पैनिक नहीं होना है। जमाखोरियों को चेतावनी है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कंटिन्युअसली मॉनिटर करते हैं। भारताकडे सध्या कच्च्या तेलाचो फावो तितलो साठो आसा अशी माहिती पेट्रोलियम आणि सैमीक गॅस मंत्रालयाची जोड सचिव सुजाता शर्मा हांणी दिली। हो साठो फुडल्या 2 म्हयन्यां खातीर फावोसो आसा, तशेंच पीएनजीची उपलब्धताय समाधानकारक आसा अशेंय तांणी सांगले। केंद्र सरकारान व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर वितरणाचो साठो 50% वेल्यान 70% वाडयला अशेंय तांणी सांगले। We have sufficient crude inventories और अगले 2 महीने के लिए supplies have been lined up. Situation is comfortable with respect to LPG and PNG also. हमारी refineries 100% या उससे भी ज़्यादा capacity पर operate कर रही हैं और domestic production of LPG has increased by almost 40%. और इसी क्रम में commercial सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया, उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए आज इसको 70% किया गया है। नेपाळात बालेंद्र शाह मंत्रिमंडळातल्या नव्या मंत्र्यांनी आयज शीतल निवासात पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो। सुरवातेक बालेंद्र शाह हांणी प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत विधी घेतल्या उपरांत तांच्या फुडारपणाखाला स्थापन जाल्ल्या सरकारान राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या वांगड्यांनी मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो। विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी नवीन स्थापन जाल्ल्या नेपाळ मंत्रिमंडळाक परबी भेटयल्या। दोनूय देशांमदी बरी भागीदारी स्थापन करपा विशीं तांणी आस्त उक्तायल्या। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। जब अर्जुन संशय में थे, श्री कृष्ण ने दिया उन्हें अमृत ज्ञान। अब वही श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के वचनों में। गीता ज्ञान अमृतम प्रतिदिन प्रातः 7:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के दूसरे एपिसोड में आपने गुरु तथा संत समाज की महिमा का वर्णन सुना। आगामी एपिसोड में श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी सत्संग के प्रभाव, नारद जी के सत्संग से वाल्मीकि जी के जीवन में आए परिवर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा पर। आपला नियोकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज कला अकादमीत चालू आशिल्ल्या न्याय संहितेचेर आधारीत प्रदर्शनाक भेट दिली। 1 जुलै 2024 सावन न्याय संहिता चौकटी चालीक लायल्या उपरांत भारतातल्या परिवर्तनकारी फौजदारी न्याय सुदारणांचेर आधारीत हे प्रदर्शन भरला। हातूंत पुलीस नियंत्रण कक्ष, पुलीस स्टेशन, हॉस्पिटल, न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाळा अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर आधारीत स्टॉल्स उबारल्यात। ह्या प्रदर्शनात ई साक्ष, CCTNS, ई फॉरेन्सिक, ई समन्स, आभासी प्रणाली वरवीं सुनावणी अशा डिजिटल साधनांविशीं बरीच म्हायती मेळोवपा खातीर खासा विभाग उबारल्यात।
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना आर्विल्ल्यो सुविधा आशिल्ली खासा फॉरेन्सिक लॅब वेर्णा हांगा बेगीनूच सुरवात करतले अशी घोशणा केली. गोवा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय न्याय अधिनियम, ये तीनों जो नए कानून जो किए हैं उस कानून के ऊपर एग्जीबिशन लगाया था और एग्जीबिशन इज ओपन फॉर द पब्लिक एंड स्टूडेंट. कल से इस इनॉग्रेशन हुआ. कल से ढेर सारे लोग स्टूडेंट यहाँ के जा रहे हैं. तो एक्चुअली उनको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सही एग्जीबिशन है और जिस तरह से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं since from the police to the crime scene to the ambulance to the hospital, then to the prosecution to the court, forensic lab prosecution and then to the court. इस सही एग्जीबिशन में ईच और एवरी एक्सीडेंट किस तरह से होता है उन्होंने एक्सप्लेन किया है. लोगों को भी पता चलता है कि एक्चुअली एक आधा इंसिडेंट होने के बाद किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं. आतानासिया मोन्सेरात हांच्या फुडारपणाखाला भाजपा पॅनलान पणजी महानगरपालिका वेंचणुकेत सई चोडले. 27-3 अशा भोवमतान महानगरपालिकेत आपले वर्चस्व आशिल्ल्या मोन्सेरात पॅनलाच्या रोहित मोन्सेरात हांणी महापौर पदा खातीर जाल्यार वसंत आगशीकर हांणी उपमहापौर पदा खातीर आपले नामांकन भरले. दोगांयच्या नांवांची उपचारीक घोशणा बेगीनूच जावपाची अपेक्षा आसा. आपणे महापौर पदा खातीर नामांकन भरला पूण आपलो कार्यकाळ फकत कांय काळा खातीर आसतलो अशें पणजेचे आदले महापौर आनी हालींच जाल्ले वेंचणुकेत परत एक फावट जैतिवंत जाल्ले नगरसेवक रोहित मोन्सेरात हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगले. येता ती विधानसभा वेंचणूक आपूण लढयतलो अशी घोशणा रोहित मोन्सेरात हांणी महापौर पदा खातीर नामांकन भरतना केली. First of all, I'd like to say thank you to the people of Panjim for expressing their faith in us. We're extremely grateful for the opportunity that they've given us to serve them once again. And yeah, thank you for everything. See, like I said, I will be here only for a short amount of time. I'll be standing for the assembly elections, like Minister said. I would just like to tell the people, when we were campaigning, I had given my commitment to a lot of people from Panjim. I would just like to tell people that those commitments will all be honoured. Just because I might head for assembly election does not mean that we have forgotten you all. Whatever we have promised you will be delivered, and we have already started doing our work. And I have about 50 things that I need to deliver in the next 6 months, or that I'm at least hoping to start in स्वीप ह्या कार्यावळी अंतर्गत मतदारांक मतदानाची व्यवस्थित माहिती दिवन तांकां मतदाना जागृताय घडोवन हाडपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया वतीन एक खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस, जिल्लोधिकारी कार्यालयातले हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सगळ्यांनी रॅली काडून फोंडेच्या मतदारां मदीं जागृताय घडोवन हाडली. खंयचोय अधिकार आमकां मेळूं ना मेळूं पूण आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां मत मारपाचो अधिकार दिल्लो आसा आनी तो अधिकार आमी वगडावचो न्ही, ती जबाबदारी आसा. सो तेन्ना सगळ्या समस्त गोंयकारांनी ज्या ज्या दिसा आमच्या गोंयांत इलेक्शन्स जातात तेन्ना भायर सरून आपलें मत मारूंकूच जाय. आनी तुमी हांगा जितले हांगा PLO आसात, फक्त SIR आनी हे एक्टिविटीज आमचे चालूच असतात तेन्ना तांकां तेवूय बी सांगपाक जाय की तांचें मत कितलें बहुमोलादी. सो सगळ्यांनी भायर सरचे आणि आपले मत मारचे. All of you know we are having our elections on April 9th and we have completed the nomination process. Now we have just 12 days to go for the polling. Now I request all the voters of Ponda AC to come forward and cast the vote. We are making this election accessible, eco-friendly and convenient for all of you. Now we have made arrangement of home voting facility for all the voters who are above 85 years of age and also for differently able people. Similarly, in polling stations we are making arrangements so that like in summers you will not have to come and wait in long queues. We are trying to put air conditions or coolers there so that like you will not feel the heat of the day. Now you all know elections are the cornerstone of a democracy. And voting is a powerful expression of our choice and voice.
So I request all of you to come forward and cast your vote on April 9th. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ. मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा. भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात. योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात. स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट. जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. विसव आपला उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. फोंडेचे काँग्रेस फुडारी सातान डायस हाणें आम आदमी पक्षात प्रवेश केलो. फाटली 10 वर्सां काँग्रेस पक्षाचे मुखेल कार्यकर्ते आशिल्ले सांतान डायस हांच्या आम आदमी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भव्य स्वागत केले. डायस हाणें आपली धूव एडव्होकेट जेनिफर डायस हाच्या सयत आम आदमी पक्षात प्रवेश केलो. ह्या वेळार उलयतना आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस आनी भाजपा हे दोगूय एकूच पंगड आशिल्ल्याचें सांगून तांचे बद्दल आपले विचार मांडले. Candidates of these parties, so-called opposing parties, have both been in power for the last 4 years. फाटली 4 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट जो आसा तो सुद्दां सत्तेन आसा आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट मगो पक्षाचो मेंबर आसून तो सुद्दां सत्तेन आसा. सो आज हे मुद्द्याचे उलोवंकूच शकना. तांचो तुम्ही मॅनिफेस्टो पळयल्यार दे कॅन नायदर टॉक अबाउट द पास्ट नॉर कॅन दे टॉक अबाउट द फ्युचर. आज हो फक्त तांणी हो खेळ रचयला फोंडेकाराची दिशाभूल करपाक की 8 महिने कशे तरी सत्ता आमच्या हातान उरची म्हणून. दॅट इज द ओनली रिझन फॉर बोथ दीज कॅन्डिडेट्स कॉन्टेस्टिंग दीस पासपोर्ट. फक्त आम आदमी पार्टी आज हांगा तुमचे समोर उबे रावन आमी इश्यूज वयर काडल्या. खुबशे इश्यूज ऑलरेडी सॉल्व जाल्यात ज्या तरेन आमी हे काडले आसा. आनी त्या भायर आमी सगळ्या फोंडेकारांक एक गॅरंटी दिल्या की जे जे इशू फाटले कितलीशीच वर्सां रिजॉल्व झाले ना
ते आमी 8 म्हयन्यान करून दाखयतले. पोकेवाडा मोर्जे हांगा मोर्जे पंचायतन कला संस्थे वतीन मोर्जेंतल्या 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत घसघशीत येस मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो तसोच थळाव्या कलाकारांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून आदले आमदार आनी बालभवनाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे हजर आशिल्ले. तांच्या सयत मोर्जे पंचायतीचे सरपंच विलास मोर्जे, उपसरपंच सुप्रिया पोके, हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी गोंय खेळा वाठारांत आपल्या भरीव कामगिरीत आंतरराष्ट्रीय मळार नामना मेळिल्ल्या 2 तरणाट्यांक किक बॉक्सिंग पटूक एरिका डी सिक्वेरा आनी जिओवाना डी सिक्वेरा हांकां अर्थीक मजतीचें आश्वासन दिलें. ही दोगूय खेळगडी येता त्या तामिळनाडू दौऱ्या खातीर नेटान तयारी करतात. 26 ते 29 मार्च मेरेन खेलो इंडिया बायलां नॅशनल लिगांत वांटेकार जावपा खातीर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तांकां परबी भेटयल्या. फकत अर्थीक मजतूच न्हय जाल्यार गोंय सरकार ह्या खेळगड्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर पुराय सहकार्य करतले अशें आश्वासन तांणी दिलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रभू श्री राम हांची प्रार्थना केली आनी आपल्या संसद कार्यालयांतल्यान अयोध्या राम जन्मभूमी देवळांत चालू आशिल्ल्या सूर्य तिलक सुवाळो आभासी प्रणाली वरवीं पळयलो. काल रामनवमीच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सामाजीक संकेतथळावेल्यान समेस्त भारतीयांक परबी भेटयली. प्रभू श्रीरामांच्या त्याग तप आनी संयमात भरिल्ल्या जिविताक दरेक नागरिकान आपणावपाची गरज तांणी उक्तायली. प्रभू श्रीरामांचे आदर्श भारतांतल्या लोकांकूच न्हय तर पुराय मनीस जातीक मार्गदर्शन करतले अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. फ्रंटलायन मॅनेज सर्व्हिसीस परवरी हांणी साळगांवच्या कारितास हांगा दिव्यांग भुरग्यां खातीर समर्पीत गोंयांतले पयले सेन्सरी गार्डन सुरू केलें. गोंयांतले चर्च प्रमुख कार्डिनल फिलीप नेरी फेरांव हांचे हस्तुकीं ह्या सेन्सरी गार्डनाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार फ्रंटलायन मॅनेजर सर्व्हिसीसाचे इंडिया ऑपरेशन संचालक जोसुआ सिल्वा, कारितास गोवाचे संचालक फादर मॅवरिक फेर्नांडीस, सहाय्यक संचालक फादर सावियो फेर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हे सेन्सरी गार्डन दरेक भुरग्या खातीर तांच्या क्षमतेची पर्वा न करता शिक्षणा खातीर, सोद घेवपा खातीर आनी विकासा खातीर सर्वसमावेशक जागो निर्माण करपाचो आपल्या आस्थापनाचो हेत आसा अशें फ्रंटलायन मॅनेज सर्व्हिसीसचे इंडिया ऑपरेशन संचालक जोशुआ सिल्वेरा हांणी सांगलें. We are especially proud that this is the first garden of its kind in Goa. A space designed with great care to stimulate touch, sound, scent and movement for those who cannot see or hear the world as many of us do. It is our hope that this initiative becomes a model for the government and for other organizations, inspiring many more such inclusive and accessible environments across our state. Caritas Goa has long been a beacon of compassion and service. We are honored to contribute to their mission and to support the remarkable individuals who will benefit from their sensory garden. Their strength, creativity and resilience inspire us deeply. आणि आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.4°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.8°C इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पेट्रोलाचेर अबकारी कर 13 रुपया वेल्यान 3 रुपया जाल्यार डिझेलाचेर 10 रुपया वेल्यान 0 रुपयाचेर केंद्र सरकारान केली घोशणा. केंद्र सरकारान व्यावसायिक LPG सिलिंडर वितरणाचो सांठो 50% वयल्यान 70% वाडयलो. लॉकडाऊन सारकिल्ल्या वावड्यांचेर लोकांनी विश्वास दवरचो न्हय.
संवसारीक मळार उप्राशिल्ल्या अनिश्चिततेच्या परिस्थितीक भारत सरकार तोंड दिवपा खातीर सज्ज आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले आश्वासन. नेपाळचे नवे प्रधानमंत्री म्हणून बालेंद्र शाह हांचो जालो सोपूत विधी. तांचे सयत मंत्रिमंडळांतल्या हेर वांगड्यांनी घेतलो पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत. 2027 जावपी विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचो रोहित मोन्सेरात हाणें उक्तायलो हावेस. महापौर पदाचेर उण्या काळा खातीर आशिल्ल्याचे केलें नमूद. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.